माझें एक स्वप्न म्हणजे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हे खंय तरी सगळ्याच जाणां की खंय तरी फाटीं उरताले आनी एडमिशनाक भुरगीं येनासलीं आनी म्हाजें इतलें टार्गेट म्हटलें जाता की जे प्रायमरी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आहात ते अपग्रेड करप बरे फेसिलिटीज दिवप जेणे करून हांगासर भुरगीं सगळीं हांगासर एडमिशन घेवन हांगासर शिकपाचीं पयलींच्या टायमार सगळे भुरगीं ह्या शाळेंनी शिकल्यात आनी डॉक्टर इंजिनियर सगळीं जाल्यात सो म्हाका दिसना बरें व्हडल्या हाय एंड स्कुलान घालूनच भुरगीं शिकतलीं आनी वयर पावतलीं ती खंयसरूय शिकत जी भुरगीं शिकपी आहा ती कशी शिकतलीं फक्त आमकां मॉडर्नायजेशन म्हणजे मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीची गरज आहा कित्याक संवसार फुडें वयता वयता तसो तो अपग्रेड जायत आहा डिजिटल जायत आहा आनी म्हाजें इतलेंच इंटेंशन आहा की ही ल्हान भुरगीं पयली ते चवथी जी भुरगीं आहा तेंच्यांनी डिजिटल बोर्ड यूज करपाक शिकपाक जाय कित्याक इन फ्युचर म्हणटात तशें खूब ब्रायट आहा तेंच्या खातीर आनी जर आमची भुरगीं हांगाच्यान शिकूंक भायर सरली जाल्यार डेफिनेटली ती खंय तरी वयल्या हेचेर पावतली सो ऑल द बेस्ट सगळ्या स्टुडंट्सांक ऑल द बेस्ट सगळे पेरंट्स टिचर्स PTA मेंबर्स तुम्ही पूर्ण हरमल गांवचे स्थानीक हांगासर जेंचो इमोशन आनी अटॅचमेंट ह्या शाळे खातीर आहा कित्याक हांव मुद्दामून पळयता ही एक शाळा अशी आहा की आख्खे हरमल गांव आख्खो हांगा एटॅच्ड आहा आनी कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां स्मार्ट क्लासरूम मेळ्ळा आनी ऑल द बेस्ट भुरग्यांक बरी शिकया टिचर्सांक स्पेशली हे भुरग्यांक बरी शिकया हे वन स्टेप अहेड जाला हांव अजून सांगता तुमकां वन स्टेप अहेड आनी 2 वर्सां उरल्यात 2 वर्सांनी तुमकां आनी प्रोग्रेस दिसतलो आनी डेव्हलपमेंट तुमच्या शाळे खातीर दिसतलें मी सरकारी प्राथमिक दिवोडा शाळेची शिक्षिका आणि आज आमच्यामध्ये आहेत आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार श्रीजितभाई आरोलकर त्यांचे मी या शाळेच्या अध्यक्ष यांच्या वतीने खूप खूप आभार मानते कारण त्यांनी आमची शाळेला डिजिटल क्लासरूम दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानते व एक मुलांना एक नवीन ज्ञानाची दिशा दिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार मानते प्रत्येक मुलाकडून व शिक्षकाकडून तुमचे आभार मानून 2 शब्द सांगतो मी जवळजवळ 20 वर्ष झाली या शाळेत काम करते पण असं कोणीच आमच्या शाळेसाठी दुर्लक्षच केलेलं कोणीच असं शाळेकडे लक्ष दिलं नाही आणि सरांनी आमच्या शाळेकडे भरपूर लक्ष दिलेलं आहे आणि हेच नाही याच्या अगोदर आमची प्री प्रायमरीचा क्लासरूम पण त्यांनी स्वतः खर्चाने पेंट करून दिला आणि ह्यापुढे सुद्धा ते आम्हाला अशाच प्रकारे मदत करतील आणि देव त्यांचं आरोग्य चांगलं राखू आणि अशीच त्यांची भरभराट होऊन आम्हाला पुढे सुद्धा त्यांनी मदत करावी एवढीच माझी सदिच्छा जितबाईनं डिजिटल रूमाचें इनॉग्रेशन केलां आनी हे पयले फावट जाता की एक MLA स्कुला खातीर प्रायमरी स्कुला खातीर कितें तरी करता की लास्ट टायम 15-20 वर्सां हांवें स्कुलाच्या फाटल्यान आसा पूण पळयता की खंयच्याच MLAन करूंक ना पण जितबाई असो आसा की तो ना हांव पळयता स्कुला फाटल्यान आसा आनी स्टेप घेवन ताणें एक डिजिटल रूम हो स्टार्ट केला आनी दीस इज द बिगिनींग म्हटल्यार आमी केन्ना पळयता की हय मराठी स्कूल किंवा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हे निग्लेक्टेड केल्ले जाता पण आतां अशें दिसता की MLA आसा फाटल्यान स्कुलाच्या आनी हेचे फुडें स्कूल आमचें बरें हेचेर वयतलें लेवलीचेर वयतलें आनी आमकां फुडें एडमिशनाय बरी मेळटली बिकॉज वी आर गोईंग डिजिटल स्टेप फॉरवर्ड म्हाका दिसता आनी खंयच्याच स्कुलांनी नसतले प्रायवेट स्कुलांनी पण जितबाई खातीर आमच्या स्कुलान डिजिटल बोर्ड जाला आनी हेचे फुडें स्कूल बऱ्या हेतून वयतले अशी आशा धरता Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.